मोगाच्या तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. आयचे हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्लें कुटुंब आसा मायकल डिसोसा आनी तांचें कुटुंब बेंदूर. ह्या कुटुंबा पासत प्रत्येक जावन आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. बाळका जेजू संगी मेळोवन चिये बली भेटोवन बापा तुजे समोर आमी आयल्या. पत्नीक तशेंच लावकीक गजो सूख संतोष तुस्को घेवन आयल्या वळपूंक तुजे हाती. बाळका जेजू संगी मेळोवन चिये बली भेटोवन बापा तुजे समोर आमी आयल्या. आयच्या मिसाची त्या सवा ह्या रितीर आसात. रोशल रेनिटा पिंटो मिस भेटयता रॅकेल पिंटो हाज्या पयल्या जल्मदिसाक. कॉसेस पॅट्रिक आनी कुटुंब अर्ग मिस भेटयता लिन ॲडन डिसोजा हाज्या जल्मदिसाच्याक. फॅड्रिक सिक्वेरा अर्गमीस भेटयता एल्ड्रिल जॅनिस सिक्वेरा हिच्या जल्मदिवसाक. अनिता तावरो अर्गमीस भेटयता अश्विता प्रिया तावरो हिच्या जल्मदिसाक. सिरिल डिसोजा आनी कुटुंब अर्गमीस भेटयता जोस्लिटा डिसोजा हिच्या जल्मदिसाक. जॉर्ज आनी ज्योती क्रास्ता अर्गमीस भेटयता आपल्या 15वी काजारी एनिवर्सरी. अर्गामिसा जेजू बाळकान दिल्ल्या सर्व बेसांव खातीर भेटयतात. पॉल आनी तानिया, डेनिस आयडा डिसोसा, अनिल डिसोसा, हर्षल ग्लॅडविन आनी म्युरेल लसरादो, हॅरी ग्रेसी हॅन्सेल लसरादो, मेलरिक आनी आसुंता फेर्नांडीस, टीना डिसोसा आनी मेरविन डिमेल्लो, रेनी कोरेया, जस्विन लोबो, बोल्विन पिंटो, जेनविन पिंटो, जस्विन पिंटो, सीमा डिसोसा, कृष्णा मार्टिस, पूजा जलन, मेटिल्डा डिसोसा, अविनाश कॉन्सेसो, मौरिस सुनीता लोबो आनी प्रमोद सल्डाना, रोनाल्ड आनी आसुंता, सुनील आनी जुडी, जॉयस विल्फ्रेड बारेटो, सुनील आनी जुडी मोरियम्मायक अर्गान सावन हे मीस भेटयतात. बरी भलायकी सिरिल डिसोजा क्लबच्या खातीर अनिल डिसोजा, अपोलिन डिसोजाच्या बऱ्या भलायके खातीर अनिल डिसोजा, बऱ्या रितीन डिलिव्हरी जावच्या खातीर म्युरेल त्रावेरा, कॅरल फेर्नांडीस, आयरीन फेर्नांडीस आनी कुटुंब, एलन जेनिटा मार्टीस हांचे सर्व खासगी इराद्यां खातीर. सिसिलिया डिसोजाच्या आत्म्या खातीर रोहन गोन्साल्वीस. देवादेन फादर अँटनी सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर सिसिलिया डिसोजा. कुटुंबाच्या सर्व सरल्या आत्म्या खातीर त्रिसा ऑलिवेरा. कुटुंबाच्या सर्व सरल्या आत्म्या खातीर विजय ऑलिवेरा. बेन्सन आनी बेनिटा हांच्या बऱ्या भलायके खातीर फ्लोरा फुर्तादो दांडेली कारवार. फ्लोरा फुर्तादो आनी कुटुंब जेजू बाळकान दिल्ल्या सर्व आशिर्वादांक अर्गान सावन मीस भेटयता. देवादेन मेरी कुटिनो हिच्या आत्म्या खातीर मॅक्सिम आनी हिल्डा कुटिनो. देवादेन मेरी कुटिनोच्या आत्म्या खातीर रॉल्स्टन आनी म्युरेल मचादो. देवादेन गास्पर आनी मेरी डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मेरी विरा डिसोजा. देवादेन एंजेलिन लिगरी, सेलेस्तीन वेगस हांच्या आत्म्या खातीर फेलिक्स वेगस आनी कुटुंब. देवादेन जेम्स आनी लिली गोवियस हांच्या आत्म्या खातीर जॉन गोवियस. देवादेन जॉन मार्टीस हांच्या आत्म्या खातीर पॉल मार्टीस. देवादेन झेवियर आनी मेरी डिसोजाच्या आत्म्या खातीर तिमोथी डिसोजा. देवादेन वेरोनिका डिसोजा, फ्लोरिन पिंटो आनी मार्टिन फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर सेलिन डिसोजा. देवादेन आर्थर जॉर्ज लसरादो
हाज्या आत्म्या खातीर गॉडविन डिसोज आनी कुटाम देवादेन थेर्सन लिओना हिच्या आत्म्या खातीर आनरिता डिसिल्वा देवादेन अंजलिनाच्या आत्म्या खातीर सुनीता देवादेन बेनेडिक्टा मस्करेनसाच्या आत्म्या खातीर सीमा डिसोजा देवादेन वॉल्टर मोंतेरो हाज्या आत्म्या खातीर जीवन मोंतेरो देवादेन जॉन सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर स्टेला आयडा सिक्वेरा देवादेन सायमन आनी ब्रिजिट मस्करेनस हांच्या आत्म्या खातीर सिप्रियन मस्करेनस देवादेन रोसी अल्बुकर्क आनी मेरी मातियस हांच्या आत्म्या खातीर विल्सन आनी स्वाती कुवेट कुटुंबाच्या सरल्या सर्व आत्म्या खातीर आनी परगतीन आसल्या सर्व आत्म्या खातीर मीस भेटयता विल्सन आनी स्वाती कुवेट विल्सन आनी स्वाती अर्ग मीस जावन भेटयतात आपल्या बाळा वेलिशा सुझन आल्बुकर्काच्या पयल्या जल्मा दिसाक आनी तशेंच आमच्या कुटुंबान सोडल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर विल्सन आनी स्वाती हे मीस अर्गां बलिदान जावन भेटयतात हांच्या सांगाता सर्व आमच्यो अर्गां आमी देवा मुखार दवरया आनी तशेंच सर्व इराद आनी गरज्यो त्याच देवा मुखार दवरून आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक नवे काळीस म्हजे ते रस सोमिया म्हणलो हो उद्गार आयच्या वाचपांत आमी आयकता. देव आमचे ते नवे काळीज रसून आमचे फातर काळीज काण आम्हा सर्वांक ताजेंच भुरगीं तो करता आनी ह्या दिशेन आमचे जिवीत तो नव्या दृश्टीन आनी नव्या रितीन तो रुपीत करूंक आशेता. त्या देखून मोगाच्यान जायते फावटी आमी सुकल्या आमची वाट आमी सोडून देवा सोडून दुसऱ्या कडेन आमी गेल्या आमी दारूण काळजाचे आनी फातर काळजाचे जायते फावटी जाल्या आमच्या समोर असल्या गरजेवंतांक पळयतना आमी फातर काळीज जाल्या आमचे काळीज जायते फावटी पातकान बरोवन असल्या वेळार ते मेळ्ळें जालां. ही सर्व आमची परिस्थिती देवाच्या मुखार दवरया ताजे आशिर्वादा घेवया ताज्या पातकांचे बोगसाणे घेवन नवे काळीज आमचे ते रस देवा म्हणलो हो उद्गाराद्वारे आयचे मिसाचे बलिदान आमी मुंदरण व्हरया. आमी केल्या सर्व पातकांक दूख धरन सांगात आमी म्हणोवया. हांव पातकी सर्पदुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगीर संवकार मोरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया सोमिया प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा मठाधिपती बर्नाडाचे काळीज तुज्या घराचो मान राखच्या आशेन लासताले आनी असो तो ताज्या पवी सभे मदें जळतो आनी परसडीक दिवो सांग पावलो. त्यास उर्बेन भरले गुरू आमच्या काळार तुज्या पवी सभेक फावो कर आनी तांचे जतनाये काल आमी सोमेस्त उजवडाची भुरगीं कशी जावंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, राष्ट्र मदें बस्ट जाल्ले ते म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसयलेले ते नांव हांव परतून पवित्र करतलो, आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जाताले, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काश देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतली फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञो तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शुद्ध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कानवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शुद्ध करतलो. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेदवा पापयांक तुजो वांटो हांव दाखयतलो देवा, आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सैबा. नितळ उदक तुमचेर शेणाव तुमकां हांव शुद्ध करतलो. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो पेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यार तुका नाका. देवाक मानवता ते बलिदान जावन आसा एक कालते काळीस, वय दुखेस्त आनी कालते काळीस. सर्वेस्पर तूं तिरस्कार करचो नाय. नितळ उदक तुमचेर शेणावन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 ख्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या. आज तुमची काळजां दारूण करिनाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. जय 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 धन्या देवा. जय 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 ख्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू परत्यान लोकां लागीं वपारींनी उलयलो. सर्गींचे रास अशें म्हणयेत, एक राय आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वराचें बाण दिलें. जांकां वोवळीक सांगल्ली तांकां आपण हाडूं म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनवरां मारल्यांत. सगळी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासता ते आपापल्या कामाक चलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपली आंगडेक गेलो. हेरां
साकरांक धरलें तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारलें. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडून त्या कुणीगरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर बसपून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरांचो वाण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावोना जालें. देखून तुमी वसा रस्त्यांनी आनी जितल्या तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताजे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या सोमेस्तांक बोऱ्यांक कोट्यांक तांणी जमो केलें. अशें लग्नाचो माटोव सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसवण न्हेसनांतल्याक एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताजे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसवण नासता कसो तूं हांगा भितर रिगलोय? पूण ताणें जाप दिली ना. तो वळू रायान साकराक सांगलें, हाजे हात पांय बांदून ताका बायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोवणी. कित्याक आपयल्ले सबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच. देवाचे अवतार हे वाकरी तुका क्रिस्ता. एक नवें काळीज म्हजे थंय रस देवा. आयचे पयलें वाचप एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी होस जावन आसा उद्गार आयच्या पयल्या वाचपाचो. देव एक नवें काळीज मनशा थंय रोसोवंक आशेता आनी मनशा थंय एक संबंद तो बांदूंक आशेता. त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी थोडो नियाळ करया. पयल्या सुवातेर कित्याक देव एक नवें काळीज आमच्या थंय रोसोवंक आशेता? ताणें पयलें रचयल्लें काळीज पाड जालांगी वा देवान मनशाक रचतना मनशाच्या जिवितांत वा मनशाच्या कुडींत कितें तर उणेपण देव आतां पळोवंक शकता गी? खंडीत जावन न्हय. देव आज मनशा थंय नवें काळीज रचोवंक आशेता. हे एक्सचेंज ऑफर देव दिता. तुजें पोरनें काळीज पाड काळीज तें म्हाका दी, तुका नवें काळीज हांव घालतलो. एक्सचेंज ऑफर देव आयच्या पयल्या वचपांत उलयता आनी हाका जावन आसात प्रमुख 2 कारणां. एझेकियेलाचो ग्रंथ अध्याय 30 आनी 6 वळ 25 अशें सांगता, मनशाचें काळीज अशुद्ध जालां. आनी त्याच अध्यायांत एझेकियल चॅप्टर 36 वर्सेस 26 देव अशें सांगता, मनशाचें काळीज फातोर जालां आनी धरून जालां. त्या देखून तुमचीं काळजां अशुद्ध आनी तुमचीं काळजां फातोर जाल्ल्या निमती हांव तुमचें काळीज बदलितलो. कशें अशुद्ध जालां? कशें मनशाचें काळीज फातोर जालां? देव लोकांक पळयता, इस्रायल लोकांक तो पळयता. ताणें तांकां सुटका दिल्ली, पूण वर्सां गेल्ले बरीच हो इस्रायलाचो लोक देवाक सोडून मुर्तींक पुजा करता, दुसऱ्या देवांक तो पुजा करता, जीवनांतल्या वस्तूंक तो पुजा करता. जशें तूं देवाचो पुजा करताय, देवाक आराधन करताय, तेंच काळीज तुका लाभतलें. फातराच्या देवाक तुवें आशिर्वाद केल्यार वा तुवें आराधन केल्यार, ताजे थंय मागल्यार तुजें काळीज फातोरूच जातलें. त्या देखून देव मनशाचें काळीज बदलावण करूंक आशेता. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 26 वळ 7, जेरेमिया चॅप्टर 24 वर्सेस 7 ह्या रितीर जेरेमिया प्रवादी सांगता, नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी ती म्हजी परज जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. ओदोळ म्हणसर हांवें तुमकां रचलां, पूण तुमी दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेल्यात, त्या देखून तुमी म्हजी परजां न्ही आज. त्या देखून हांव तुमकां नवें काळीज दितलो आनी तशें जावनपणी तुमी म्हजी परज जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो.
तर नवे काळीज कित्याक देव आमकां रचोंक आशेता. माते वचो वांजेल अध्याय 7 वळ 20 आणि 1 आणि 20 आणि 3. गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 7 वर्सेस 21 to 23. ह्या रितीर जेजू क्रिस्त सांगता मनशाच्या काळजांतल्यान उपजाता राग, मोसोर, जिद्द, हागे सर्व वायट सवयो आनी जें कितें तें अशुद्धपण आसा तें सर्व काळजांतल्यान उपजाता. त्या देखून देव चिंता हांव नवें काळीज रचोंक आशेता. मनशा तें मासाचें तें सताचें तसो म्हणी लोक म्हजे थंय फाटी येतलो. आज आमी विचारूंक जाय देवान म्हजे थंय नवें काळीज रचोंक जाय गी. साबार पावटी आमी आयकता तसली कसलींच मापाताक हांवें करूंक ना, कोणाक जिवेशी मारूंक ना. आमी बरींच जावंक पुरो, आमी सर्व बरींच. पूण रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वर्स 20 आणि 3. रोमन्स लेटर टू द रोमन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 23 अशें सांगता. सांत पाऊल सांगता आमी सर्व पातकी, देवा मुखार आमी सर्व पातकी. त्या देखून आम्हा सर्वांक ते एक नवें काळीज जाय. नवें काळीज देवान आमचे ते रसची गरज आज हर एकल्याच्या जिवितांत आसा. त्या देखून देव सांगता आज हांव तुका नवें काळीज दितां आनी हांव तुका नवें काळीज दितना तेतून घे म्हजो तूं फर्ज जा. म्हाका तूं देव म्हणून वळखून घे, तो वळ तुज्या जिवितांत सर्व बरें जातलें. त्या देखून कीर्तन 51 वळ 10 अशें सांगता. साम्स चॅप्टर 51 वर्सेस 10. नवें काळीज म्हजे थंय रस देवा. दावीद राय आपल्या सर रावळेरांत देवान ताका सर बेसांवां दिल्लीं आनी तोच देवा मुखार सरपडटानी सांगता म्हज्या काळीजांत सारकें ना, म्हज्या काळीजांत अशुद्धपण आसा, खोटेपण आसा. त्या देखून देवा तूंच म्हजें काळीज नवें करून रस. हेंच जाय आज आम्हा सर्वांचें मागणें. नवें काळीज म्हजे थंय रस देवा. दुसरें जावन कसलें हें नवें काळीज देव आज आमचे थंय रसूंक आशेता. नवें काळीज सक्तेन भरलेलें, फुल ऑफ स्ट्रेंथ. न्यू हार्ट इज फुल ऑफ स्ट्रेंथ. आनी ती सकत खंयची? एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आणि 6 वळ 20 आणि 7. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्सेस 27 अशें सांगता म्हजो आत्मो तुमकां दितलो, तो वळ तुमी सक्तेन भरतल्यात, म्हजी आज्ञा आनी रुली तुमी पाळटल्यात. खंयची ती सकत? ती सकत जावन आसा देवाचो आत्मो. देव ताजोच आत्मो आमकां दिवंक आशेता आनी सांगता तुमी बळवंत जातल्यात, तुमी सक्तेन भरतल्यात. तुमी केवळ मनशापणाचे सक्तेन न्हय, बागार हांवें धाडचे त्या पवित्र आत्म्या निमती तुमी सक्तेन भरतल्यात. हर एकलो व्यक्ती पवित्र स्थान घेतिल्लो पवित्र आत्म्या घेता आनी पवित्र स्थानाद्वारे आमी पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार करता, देवाचे आमी भुरगीं जाता. त्या देखून सांत पाऊल सांगता पयल्या कोरिंथीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 19. 1 Corinthians chapter 6 verses 19. तुम्ही नेणांत गी तुमची कूड देवाचे टेम्पल. डोंट यू नो यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. आमी सर्व देवाचे टेम्पलां. कित्याक देवाचो आत्मो आमचे थंय जिवंत आसा आनी आमच्या कुडींत वस्ती करता. त्या देखून हर एका व्यक्तीक जेजू थंय आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक ताज्या आत्म्यान तो भरता. तशेंच दुसऱ्या कोरिंथीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळ 17 अशें सांगता. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. जो कोण जेजू थंय आसा तो नवी रचना जावन जल्मला. जो कोण जेजू थंय आसा तो नवी रचना जावन जल्मला. सर्व आमी जर तर जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी सर्व नवी रचना. देवान तेंच नवें काळीज बळवंत काळीज म्हजे थंय रचलां, आम्हा सर्वां थंय रचलां आनी देवा थंय आमी येवंक जाय. आनी कितें जावन आसतलो ही नवी रचना वा नवें काळीज देव आमचे थंय दिल्ल्या निमती. प्रत्येक सावन 2 इफेक्ट हाजे थंय आसात.
पयलो जावन आसा एजेकियल प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 30 वळ 20:8 एजेकियल चॅप्टर 36 वर्सेस 28 अशें सांगता तुमी बसयल्ल्या गांवांत वस्ती करतल्यात. हे जावन आसा व्हड एक आशिर्वाद. एजेकियल प्रवादीचो ग्रंथांत आमी पळयता इस्रायल परजा इस्रायलांत नातल्ली बगार दुसऱ्या राष्ट्रांत गुलाम जावन आसली. आतां देव सांगता हांव तुमचे ते नवे काळीज रचतलो, तुमी म्हजी परजा जाया, म्हाका तुमी देव म्हणून वळखून घेजय, तो व्हड हांव तुमकां बेसांवां दितलो. कसलें बेसांव? तुमचें घर तुमकां मेळटलें, तुमचो जागो तुमकां मेळटलो, तुमचें राष्ट्र तुमकां मेळटलें. हे जावन आसा आशिर्वाद देव पयल्या सुवातेर लोकांक दिवंक शेता. आम्हा सर्वांक आशिर्वादांची गरज आसा गी? आम्हा सर्वांक देवाची आशिर्वादांची गरज आसा गी? जायतो लोक आज कोरोना निमती वळवळटा. जायत्या लोकांची कामां गेल्यांत. जायतो लोक गांवांत आसा, बेकार आसा. जायत्या लोकांची भलायकी पाड जाल्या. आनीक आमी मास्क घालून भोंवता, भायर येतना एक भिरांत आसा म्हाका कांय कोरोना येतलें गी, वा कोणी जाल्यार आमकां मेळ्ळ्यार ह्या मनशाक कोरोना आसा गी. आमकां बे भलायकेचें बे. बिजनस सगळें नाश जालां, कांय लाभ ना. जायत्यो आंगड्यो बंद जाल्यात. सगळ्या कडेन लॉस. कशें आमी ह्या सिच्युएशनांतल्यान मुखार येवचें? आमी देवा लागीं विचारूंक जाय, देवा म्हजें तें एक नवें काळीज तूं रच, आनी नवें काळीज रचले निमती हांव देव बिरांतीन चलतलो, तुका म्हजो देव म्हणून हांव स्विकार करतलो, तुका हांव आराधन करतलो. जेन्ना हांव तुका आराधन करतलो तूं म्हाका बेसांव दितलोय. त्या देखून पयल्या सुवातेर म्हाका एक नव्या काळजाची गरज आसा. म्हजें बिरांतीन भरलें तें काळीज वचूंक जाय आनी नवें धैर्यादीक काळीज देवान म्हाका दिवंक जाय. म्हज्या जिवितांत सुलवणी आसलें तें काळीज वचोंक जाय आनी एक बोळादी काळीज म्हजे थंय येवंक जाय. चवळ बदलावण जातली. आनी दुसरो इफेक्ट, देवाक आमी आराधन केल्यार, मीज देवाक आमी आराधन केल्यार मेळचो दुसरो इफेक्ट, तुमी म्हजी परजा जातल्यात. एजेकियल प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 30 वळ 20:8 एजेकियल book of Ezekiel chapter 36 verses 28 you will be my people. तुमी म्हजी परजा जातल्यात. आनी हाजो इफेक्ट कितें? हांव तुमकां ग्रेस्तकाय दितलो. हांव तुमकां ग्रेस्तकाय दितलो. जायतो लोक भोंवता इशीन तिशीन, जायतो लोक त्या देवाक ह्या देवाक म्हणून आराधन करूंक येता. कित्याक? ग्रेस्तकाय आम्हा सर्वांक जाय. पयशांची गरज हर एकल्यांक आसा. बिजनसांत बरेंपण जाय. सबार फावटी आमी क्रिस्तांवांच्या आंगडी कशें गेल्ल्या वेळार आमी पळयता वयर नाल्ल उमकळोन आसता, खंयची गे पोटली वयर उमकळोन आसता, दुसऱ्या कलराची रिबन्स बांदून दवरली आमी पळयता. कित्याक? आमची क्रिस्तांव भाव भयणीची. थोडे फावटी आमी घराक गेल्ल्या वेळार आकाशाक वयर बांदून दवरलें, वा रुमांनी थंय पुरून दवरलें. आमी न्हीज देवाक पात येता गी, वा आमी दुसऱ्या देवाक आमी पात येता. न्हीज जावन ग्रेस काय आमकां जाय तर आमी देवात येवंक जाय. त्या देखून फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वळ 19 अशें सांगता. लेटर टू द फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 19 हांव तुमकां नवें काळीज दितलो आनी तुमकां हांव ग्रेस्त करतलो. I will give you a new heart and I will make you rich. जेन्ना हांव तुमकां नवें काळीज दितलो तुमी म्हजे थंय फाटी येतल्यात. जर तर तुमी म्हजे सांगाता जी येयल्यार म्हाका तुमी देव म्हणून फाटी येयल्यार हांव तुमकां ग्रेस्तकाय दितलो. आशिर्वादां दिवचो देव जावन आसा आमचो. आशिर्वादांनी भरसो जावन आसा देव आमचो. भलायकी दिवचो जावन आसा देव आमचो. आनी हर एक विशयान बरें करचो जावन आसा देव आमचो. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, नवें काळीज आज आमच्या थंय रस देवा म्हणल्यार मागणें आम्हा सर्वांचें जावं दी. सगळे कडेन लॉकडावन आसा, जायतो लोक कश्ट जाता. मोतीच्या पिडेन जायतो लोक कश्ट जाता. डिप्रेशन मस्त चडलां ह्या दिसांनी. कित्याक? भायर वचोंक ना, वळख करूंक ना,
खेळूंक जायना, भुरग्यांक जावं दी वडांक जावं जायत्या लोकांक डिप्रेशन आसा. आज आमी मागूंक जाय सर्वां खातीर, आम्हा सर्वां खातीर, देवा एक नवें काळीज म्हजे ते रस, म्हाका बळवंत कर, म्हाका घट कर, म्हज्या ते आशिर्वादांनी भर, म्हाकाय ग्रेस्तकाय दी, थोवळ म्हजें जिवीत बदलतलें. आनी हें जावं दी आम्हा सर्वांचें मागणें. आनी जेजू क्रिस्त आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी भरून दी, नवें काळीज आमचे ते रसोवन दी आनी आम्हा सर्वांक बळवंत आनी सशक्त करून दी म्हणलें जावं दी आमचें मागणें. हुंड्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हजार जाल्या, आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेता, ये बापा सर्गीच्या. हुंड्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नक्की पवित्रच्या दावा सर्वेच पव मानून घे. बोवर्त्या देवा, पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती सांबाळूंक बारी भाव उरलेल्या भाग्यवंत बर्नाद मठाधिपती उगडास आमी करता. ही एकवटाची आनी शांतीची बली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेंत उब जाता त्यो फुटी आनी भेद भाव ह्या बले वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत शांतींत आम्हा समेस्तांक सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय तशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गेंच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्या त्या भक्तां बसोद तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोन दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pove, 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 दळबाराचो सर्वेस परतो. सराई संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगळी दुःखाच्या सगळी दुःखाच्या सर्वेस्पराचे नावी येता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचे हे रगत पतकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसूद आनी सुमेस्त मनशा पसूद ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मोरये देवाचे माये सांगती बगेवन धर्मदुतांनी सर्व कळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास चे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व वायटांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण तुज्या उगडास म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. येसू मिया काळजान म्हज्या राखोव नसा येण्याक तुज्या. ये वेगिये जेजू राया, स्वागत करता तुका. जशे फुलोन येवचे साळत सुर्या कुशीन घुंवता, तशें सोम्या मोरे मोजे तुका सेला लेता. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखोव नसा येण्याक तुज्या. हे वेगिये जेजू राया, स्वागत करता तुका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत बर्नदाच्या गुणापासून तुका वाकणून सर्गीचे जेवण आमी घेतलां. तुज्या भक्ताची देख घेवन आमी उर्बेस्त जावंक, ताजी शिकवण घेवन आमी तुज्या जाणवायेन बरोवंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां अदीक अदीक लासूंक हो दिसपडतो ग्रास आमकां नवी घटाय दिवंक फावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावंचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आतां आमची सर्व तेसावां गरज्यो जेजू बाळका मुखार दवरुया. जायत्या लोकांचें काम गेलां, तांकां परत काम मेळच्या खातीर. जायतो लोक बिझनसांत लॉस आसा. देवान तांचे वयर आशिर्वादां दिवंक मागया. भलायकेच्या विविध पिडेनी कश्टांचे जायतो लोक आसा.
आमच्या घराय आसूं पुरो ह्या सर्वांक जेजू बाळकाच्या मुखार दवरुया. जायत्या लोकांची मनशांती बिगडल्या, जावं पुरो ती भुरगीं, जावं पुरो ती जणतीं, सर्वांक जेजू आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमी मागया. जायत्यांच्या घरांनी कुटुंबाक संबंद जाल्ले जायते लढाई आसा आनी एकामेकांक झुजतात. घरांत शांती समाधान ना. ही सर्व कुटुंबां जेजू बाळकाक समर्पिया आनी ताजो आशिर्वाद ह्या सर्व कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमच्या खातीर काम करचे सर्व वैद्यांक, डॉक्टरांक, नर्सांक वा आस्पत्र्यांत काम करच्या हर एकल्यांक, सरकारी नोकरांक, कोविड-19 वॉरियर्सांक हांच्या खातीर विशिश्ट रितीन मागया. तांचो जीव रिस्के घालून आमची भलायकेनी जतन करूंक ते वावरतात. ह्या सर्वांक जेजू बाळकाक आमी समर्पिया आनी ताजो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पत्रणीन उलो मारतल्यांक सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. सर्व आमी सांगता म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतल्यान नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुमचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये, आमकां पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदेंच येयलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदेंच येयलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंच येयलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सदां सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सदां सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सदां सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ए आजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळदीची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मातशी कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान आमचेर दिल्ल्या सर्व बेसावांक ताका अर्गां दिवया. जायते फावटी आमी जेजू बाळका थंय आयल्या, आमच्यो खासक्यो गरजो घेवन आयल्या आनी जेजू बाळकान आम्हा सर्वांक रित्या हातांनी धाडूंक ना. जायत्या रितीन ताणें आमकां बेसावां दिल्यान. ह्या सर्व उपकारांक जेजू बाळकाक आमी अर्गां दिवया. ए बोव उदार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळदीची आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी बातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इगमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका जेजू बाळकाक. आमेन. आतां सर्व आमी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद जोडया.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वडकार. जेजू बाळका मोरये सारखा बो सुंदर सोबीत माणका बाळगून तो गोपांत आमकां सुखांत आनी दुखांत. ये जेजू तुझा म्हजो वासरो, तू राव राव जेजू, तुझे विना कोण दुसरो. ये सांगाता ये जेजू, तुझा म्हजो वासरो, तू राव राव जेजू, तुझे विना कोण दुसरो. मोगाळ पुत्रा सोबे हांव पारमरी आशिर्वादी